सगळ्याकिನ್ನ सुरव्याम आमगे जगद्गुरु श्रील प्रभुपादाल चरणार आमगे दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मिगेल दीक्षा गुरु परमपूज्य हिजोरीने जय पताका स्वामी गुरु महाराजाल चरणाला मिगेल दंडवत अर्पण करता. त्याच्या उपरांत मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू हे दोघे जणांच्या चरणार हांव मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताचे नंतर हांव मुरलीधरण प्रभू आणि शकीचरण माताजी चरणारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. त्या उपरांत मागीर हांगा लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाल आनी वैष्णवील्या चरणारी दंडवत अर्पण करता आणि प्रार्थना करता की आईची म्हाका सेव दिला प्रभुजीने ते हांव लायक करची तशी म्हाका आशीर्वाद दिया ती. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. आयचे टॉपिक म्हाका दिला कंपॅरिजन बिटवीन स्पिरीट सोल अँड मॅटर. म्हळ्यार आत्मा आणि मॅटर म्हळ्यार जड वस्तू हांग स्पेशली मटिरियल बॉडी म्हणून सांगला तांतू कंपेर कन्सेप्ट डिफरन्स म्हणून आमी पळोवया. ताचे किना फुडें आमी चिक्के एक लास्ट टॉपिक आमी कसं नाशिल्लें त्या विशयी एक 2 लायन हांव सांगता. लास्ट टायम टॉपिक आशिल्लें द बॉडी इज द डेड मॅटर हें टॉपिक आशिल्लें. बॉडीक डेड मॅटर कसाला सांगला म्हळ्यार बॉडी दाखून आत्म भायर गेल की ती बॉडी कांय मोल ना, इट्स यूजलेस. ना ताका देख पडटाले ना ताका आयक पडटा ना तागेले बॉडी मुवमेंट आसता, हात हलोवचा जायना, पाय हलोवचा जायना. इट्स लायक अ डेड मॅटर. ते आमी लास्ट एक एग्जाम्पल दिलें तांतू कार आनी ड्रायव्हर कशी म्हणून. आतां कार इज अ डेड मॅटर बट एक ड्रायव्हर असल्यार त्या कार चलता. आता कोणाक बुद्धी ना या बुद्धी हूण पडे तो सांगता तागेले थिंकींग कसं नसतालें कार चलता मग दॅट इज लायफ. बट कोण चिक्के शिकील समजदार असल्यार पळय तो सांगता ना कार चलना, कार एक ड्रायव्हर चलयता. तशीच आमगेली हे बॉडी इज लायक द कार. ओनली वेन द ड्रायव्हर तांतू आसल्यार मात्र हे बॉडी काम करता. तर ड्रायव्हर कसं म्हळ्यार स्पिरीट सोल. हे आमी लास्ट क्लासान आमी आयकला ते. आज आमी विषय डिस्कस करचे कसं म्हळ्यार कंपॅरिजन बिटवीन स्पिरीट सोल अँड मॅटर. आता स्पिरीट सोल म्हळ्यार कसं नाही. स्पिरीट सोल म्हळ्यार सत चित आणि आनंद. दिस इज स्पिरीट सोल. द क्वालिटी ऑफ गुण हाचे स्पिरीट सोलाचे. एक सत म्हळ्यार इट इज इटर्नल, शाश्वत असता. भगवद्गीतांतू एक श्लोक असं 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविष्यवान भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे. हाजे अर्थ कसं म्हळ्यार आत्माक जन्म ना, ताका मृत्यू जेन्ना जन्म ना म्हळ्यार ताका मृत्यू वरकेन ना. आत्मा न जन्म घेता न फूड घेतला आणि न फ्युचरा घेताले. इट इज इटर्नल, शाश्वत. आणि हे शरीर नष्ट जाल्या नंतर पळय आत्माक कांय जायना. न हन्यते हन्य माने शरीर. आत्माक नष्ट करू जायना. हे तागेले एक क्वालिटी स्वभाव आत्माला. श्लोका 2.23 तू भगवद्गीता तू सांगतात ना नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः
न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. आत्मा क शस्त्रान मारू जाए ना, उज्जांतु जळोचा जाए ना, उत्कांतु तिंबोचा जाए ना, आणि वाऱ्यांतू सुकोचा काही जाए ना. आता सत म्हणाल कसं नाही, इटर्नल, इट इज एव्हरलास्टिंग. ताका बिगिनिंग ना आणि एंड वर्केन ना, ताका आमी सत सांगताची. तशीची मॅटर म्हणारी हांगा एग्जाम्पल आमी दिल्यार मटिरियल बॉडी दिल्यारी इट इज असत. तें असत कित म्हणारी, ताजी एक बॉडीचें एक प्रॉपर जन्म आसता आणि जन्म असेल म्हणून ताका एक मृत्यू वरकेन आसता. त्या बॉडीक एक प्रॉपर बिगिनिंग आसा, जन्म घेता बिगिनिंग जाता आणि मृत्यू जाले की तें नष्ट वरकेन जाता. ताकाची मटिरियल बॉडीक आमी सांगताची असत. आणि असत कशाला सांगतात म्हणारी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. बॉडीचे फीचर्स पुरा चेंज जाता. जाल्यार आत्मा सोल आस पळय तांतू काही चेंज जायना. भगवद्गीतांत आनी एक श्लोक आसा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यति. बॉडी चरडूपणा दाखवून, यूथपणा दाखवून, मिडल एज दाखवून, ओल्ड एज जावन जीर्ण जाता. जाल्यार ताचे भितर त्या शरिरा भितर खंयचे आत्मा आस पळय तांतू कांय फरक जायना. तें आशिल्ले ताजे अग्रभाग आस पळय, केंसाचो अग्रभाग, तें ताजे सायज आनी तें ऑलवेज त्या सायजांतू आसता. तांतू कांय तांतू फरक जायना. शरिरांत मस्त सकट चेंजीस येता, जाल्यार आत्मांतू खंयचेय चेंज जायना. सेकंड, चित्त. सोल, सत, चित्त, आनंद. चित्त म्हणारी फुल ऑफ नॉलेज. तांतू एक चेतन आसता. चित्त म्हणारी चेतन म्हणारी कॉन्शियसनेस, आमी इंग्लिशान सांगतात पळय कॉन्शियसनेस. तांतू एक चेतन आसता. फुल ऑफ नॉलेज कसन म्हणारी, इट्स ऑलवेज ब्लिसफुल, आनंद. तशीची आमगेल बॉडी, मटिरियल बॉडी आस पळय तें अचित्त. अचित्त कित म्हणारी, तांतू कॉन्शियसनेस ना, चेतन ना तांतू. इट्स अ डेड मॅटर. जसे लास्ट लेक्चर आम्ही ऐकलेलं, इट्स अ डेड मॅटर. तांतू कांय चेतन ना. सोलानं, आत्मानं त्या बॉडीन तू प्रवेश केल्या नंतर त्या बॉडीन तू चेतन येता. ना जाल्यार त्या शरिरान तू चेतन आसना. आणि आमगेल मटिरियल बॉडी इज फुल ऑफ इग्नोरन्स. इग्नोरन्स कशाला म्हणाली, आमगेल बॉडी टेम्पररी, शरीर टेम्पररी. ताका एक प्रॉपर जन्म आसता आणि ताचे एक प्रॉपर मृत्यू वरकेन आसता. ह्या बॉडीला एक फीचर. आता बॉडी अशी आशिल्ली म्हणून ती बॉडी धांवता खंयच्या मागशी धांवता, टेम्पररी वस्तू मागशी धांवता तिणें त्या बॉडीन. टेम्पररी वस्तू म्हणारी ह्या मटिरियल जगतांतू, ह्या भौतिक जगतांतू पुरा आशिल्ली वस्तू पळय ती टेम्पररी. आणि बॉडीक त्या टेम्पररी वस्तू आवडता. कित म्हणारी, द बॉडी टेम्पररी आणि हे मटिरियल भौतिक जगतांतू आशिल्ली वस्तू आस पळय त्या पुरा टेम्पररी. सो दॅट्स वाय बॉडी इज रनिंग आफ्टर दिस टेम्पररी थिंग्स. सोल दॅट इज एव्हरलास्टिंग. सोल आस पळय आत्मा तें नित्य. त्या निमित्त हे दोन्ही सोल आणि बॉडी हे दोन्ही एक दुसरा कॉन्ट्राडिक्ट करतात. आता बॉडी या मटिरियल वर्ल्डला मटिरियल एनर्जी दाखवून आयला म्हणारी इट्स कॉल्ड एज मॅटर. आणि सोल
बिईंग इटर्नल इट इज कॉल्ड ॲट स्पिरिट. आता स्पिरिट आणि मॅटर दोन्ही कॉन्ट्राडिक्शन. ताजे निमित्त सोलाक या मटिरियल वर्ल्ड तू या मटिरियल बॉडी तू सुख मेळना. आता भगवद्गीतान तू दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून सांगेल असं या जगत्याग. आता ह्या जगत्य दुःखालयम अशाश्वत असं म्हणारी आम्ही तांतू सुख सोदूचो प्रयत्न केल्यारी आम्ही मूर्ख नव्हा. आता आम्ही ग्रंथालयांतू ग्रंथ मेळटा, भोजनालयांतू भोजन मेळटा, पुस्तकालयांतू पुस्तक मेळटा. तशीच ह्या दुःखालयांतू कसं मेळचें आमकां दुःखाची. कित म्हणारी सोल अँड बॉडी दीस आर नॉट कंपॅटेबल. ह्या दोगय एक हातान हात घालून तांणी चमकुचा जायना तांकां. बिकॉज वन इज मॅटर अँड वन इज स्पिरिट. त्या निमित्त ह्या बॉडी या भौतिक जगत्याच्या मायाला 3 मोड्स ऑफ नेचर आस पळय, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण. ह्या 3 गुणाच्या प्रभावांत येतं ह्या बॉडी. ताजे निमित्त त्या 3 गुणाच्या प्रभावांतून ही बॉडी फसवता. ताजे निमित्त या शरीराक मागीर नाना नमनाच्या दुःख येवच्या. सो दॅट इज अवर इग्नोरन्स. अचित तिन्हीच म्हणारे आनंद. आत्मस पळय दॅट इज ऑलवेज ब्लिसफुल. ऑलवेज आनंद असता. बिकॉज कृष्णान भगवद्गीतान सांगितलं असं ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन. आम्ही देवाल अंश आणि देव कशी. ब्रह्मसंहितान तू फर्स्ट श्लोक कसं सांगला ब्रह्मान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. आता जेतना कृष्ण सत चित आणि आनंद असतं ताजी निमित्त आम्ही वर्केन ममैवांशो आम्ही कृष्णाल अंश म्हणू आम्ही वर्केनय सत चित आणि आनंद. आम्ही म्हणाली सोल आमगेला आत्मा. ज्याला कृष्ण विभू आम्ही अणु म्हणा आम्ही एक वी आर व्हेरी मिनिस्क्यूल सहान आम्ही. तर आम्ही अणुसत अणुचित आणि अणु आनंद सांगेत आमकां आमगे लिव्हिंग एंटिटी जीवाक. अणुसत म्हणारी वी आर इटर्नल दॅट इज देअर बट वी आर व्हेरी स्मॉल. वी आर फुल ऑफ नॉलेज चित बट इन अ व्हेरी लिटिल क्वांटिटी सहान क्वांटिटी. तशीची वी आर ऑल्सो हॅपी आम्ही ब्लिसफुल असता ती ज्याला बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल बॉडी वी आर सफरिंग. म्हणारी सोलाक आम्ही सांगता ती सत चित आनंद. तशीची मटेरियल बॉडीक आम्ही सांगता ती असत अचित आणि निरानंद. निरानंद म्हणारी आमकां ह्या मटेरियल बॉडींतू खंयचोय आनंद मेळना. आणि आनंद आमकां दिसता कसं आमकां दिसता पळय आनंद म्हणून दॅट इज नॉट हॅपीनेस दॅट इज टेम्पररी. इट फ्लिकर्स. दिवाळी वेळारी चेडू फुलझडी करतात पळय फुलझडी जळयतात पळय. त्या फुलझडी जळयतना स्पार्कल्स मस्त येतात. ती स्पार्कल्स जावन मागीर ती फुलझडी बंद जाता. तशीच आमगे शरीर सुख दिसता आम्ही लेखतात हें सुख म्हणून बट दॅट इज नॉट हॅपीनेस बिकॉज दॅट इज टेम्पररी. आणि बिकॉज इट इज असत इट इज प्रोन टू सफरिंग. आमगे शरीर आस पळय बॉडी इट इज मेड फ्रॉम भूमी रापो
नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा. आमगे शरीर 5 एलिमेंट्स जावला. खंयचे एलिमेंट्स ते? भूमी, अर्थ, वॉटर, फायर, वार, एअर आणि इथर. इथर म्हळ्यार आकाश. हे बॉडी ग्रॉस बॉडी हे 5 मटेरियल एलिमेंट्स दाखवून उत्पन्न जाला आणि 3 सूक्ष्म शरीर आसा. मन, बुद्धी आणि अहंकार. जेन्ना आमगेली हे मटेरियल बॉडी, ग्रॉस मटेरियल बॉडी त्या मटेरियल एलिमेंट्स दाखवून उत्पन्न जाला, ते त्या निमित्त आमकां तांतू सफरिंग मेळटा, आमकां त्रास मेळटा ह्या शरिरांतू. तशी ताचे नंतर आनी एक डिफरन्स कसं म्हणारी, सोल हॅज अ फॉर्म. ताका एक पर्टिक्युलर फॉर्म आसा. आमकां देखपणा कितें म्हणारी, सोलाचे सायज आसा पळय, तर भजयेची सान चैतन्य चरितामृतांतू सांगला, केशाग्र शतभागस्य शतंश शद्रशत्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम सांख्य तितो हि चित्तकणः. केशाग्र शतभागस्य आमगेले केस आसा पळय, ताच्या अग्रभागाचे 10,000 पार्ट केल्लेले तितले सान सायज. बट दॅट सायज आत्माचे ते सायज आसा पळय ते परमनंट. मागीर तांतू मागीर ते वाडना आनी ताची कितें आनी उणें जायना. इट हॅज स्पेशल एक पर्टिक्युलर फॉर्म आसा आत्माक. आनी शरीराक कसं म्हणाली, इट हॅज टू टेक द फॉर्म. शरीर फॉर्म घेता. आतां आमकां शरीर मेळचें आमगेल्या कर्मा निमित्त. आतां आमी मनशाल शरिरांत आसा ती जाल्यारी आमी भक्ती करना जाल्यारी, कृष्णाल्या नावाचे जप करना जाल्यारी आनी हे भौतीक विशय आसक्तीन तूं चड हें बुडलारी आमकां ताचे कर्म लागता. आनी त्या कर्माच्या फळा निमित्त आमकां आनी एक बॉडी आमगेल्या कर्मा अनुसार आमकां विंगड एक बॉडी मेळटा. त्या बॉडी आमी खंयची बॉडी मेळटा तें आमकां गोतना. आमगेल मरताना आमगेली इच्छा कसं नाशिल्ली, त्या इच्छा वयरी अवलंबून आसा आमकां खंयचें शरीर मेळचें. तशीच आमगेल कर्म. आतां जशी हांव सांगलें पळय, मन, बुद्धी आणि अहंकार सटल एलिमेंट्स आसता आमगेल्या शरिरांतू. आमगेले मृत्यू जाले नंतर म्हळ्यार आमी देह त्याग केले नंतर आत्मा वटू मन, बुद्धी आणि अहंकार हे तिन्ही ट्रॅव्हल करता. आणि कसं करता ती, आमगेल हे लायफाचे पुरा आमगेले कर्म आसा पळय ताजे इम्प्रेशन इम्प्रिंट पळय ते कॅरी करता. आणि आमगेल मरताना आमगेल डिझायर ह्या जेन्ना दोन्ही वस्तू मेळटात पळय, आमगेल कर्म आनी आमगेल मरताना आमगेल डिझायर हे दोन्ही वट्टू जावन आमकां आमगेल नेक्स्ट बर्थ मेळचो. तशी निमित्त सोल हॅज इटर्नल फॉर्म. ताचे एक फॉर्म आसा फिक्स, जाल्यार बॉडीचे फॉर्म घेवका पडटा. The form has to be given to the body. आता त्या डिपेंड करता आमगेल वयरी आमगेल कर्मा वयरी. ताजे नंतर सोल हॅज अ इंडिव्हिज्युअलिटी. भगवद्गीतांत एक श्लोक आसा, नत्वेवाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनादीपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम
अतः परम. तांतू देव कृष्ण कसं सांगता ह्या श्लोकात म्हणारी एसल एकही वेलघडना ना आशिली जेदना आव आणि तू म्हळ्यार अर्जुनाक सांगता ह्या जगत्यान तू ना आशिली ती. वी वर ऑलवेज देर. आणि जितल्यांक राय किंग्स आनी दिसतात पळय कोण हांगा कुरुक्षेत्रांत आयला ती तांणी वरके न्हय फुडें आशिल्ली ती आत्ताय आसता ती आणि मुखार वरके न्हय तांणी आसताली ती. दॅट मीन्स सोल हॅज सम इंडिव्हिज्युअलिटी. द बॉडी इज चेंजिंग. बॉडी चेंज जाला जाल्यार सोलाक इंडिव्हिज्युअलिटी आसता तें ट्रान्सफर जाता ट्रान्समायग्रेट जाता एक बॉडी दाखवून विंगड बॉडी तूं. बट ताजें इंडिव्हिज्युअलिटी आसा पळय तें आसता ऑलवेज सोलाचें. आनी बॉडीक इंडिव्हिज्युअलिटी ना. इट टेक्स डिफरंट शेप्स एंड डिफरंट फॉर्म्स. आमगे शरीर आसा पळय तेजी फूड सांगलां हांवें आमगे कर्मा वयर अवलंबून आसा आमकां खंयचें शरीर मेळचें. आनी त्या निमित्त आमगे आतां ह्या जन्मांत हांव मनीस नेक्स्ट जन्मांत हांव कसं न्हय पशु पक्षी जावं जाल्यार म्हगेली इंडिव्हिज्युअलिटी आय लॉस्ट. म्हगेलें आयडेंटिटी कशें नाशिल्ली हें आनी तूं आय वॉज एन ह्युमन बींग. तें बॉडी नेक्स्ट जन्मांत तूं हांव कसो जाल्लो मे बी हांव एक एनिमल जाल्लो. तर म्हगेली ही आयडेंटिटी ह्युमन आयडेंटिटी आय लॉस्ट. ताजे निमित्त बॉडीक मटिरियल बॉडीक इंडिव्हिज्युअलिटी ना. आत्माक इंडिव्हिज्युअलिटी आसता. कितें म्हळ्यार खंयचेय शरिरांत वच्चो आत्मा त्याच रुपार आसता तातूंत कांय चेंज जायना. आनी एक डिफरन्स कसं म्हळ्यार सोल बिलोंग्स टू स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. त्या आध्यात्मिक जगताचे आध्यात्मिक जगता दाखवून येवचें. जशें हांव सांगलें पळय ममई वांशो जीवलोक आमी कृष्णाल अंश. कृष्ण आध्यात्मिक जगत आसता. कृष्णाल बॉडी स्पिरिच्युअल बॉडी. ताजे निमित्त सोल वर्क इन अ स्पिरिच्युअल बॉडी and it comes from spiritual world. जाल्यार हें आमगेलें शरीर आसा पळय मटिरियल बॉडी तें ह्या जगत्यान तूं ह्या जगत्याच्या एलिमेंट्सा दाखून उत्पन्न जावचें. दॅट्स वाय आमी सांगता ती दीस बॉडी बिलोंग्स टू मटिरियल वर्ल्ड. ह्या बॉडी मटिरियल एलिमेंट्सा दाखून उत्पन्न जाता त्या खातीर आमी सांगता ती दीस बॉडी बिलोंग्स टू मटिरियल वर्ल्ड. अगेन तो एक भूमि रापो नल वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृती अष्टदा. आमकां ह्या मटिरियल वर्ल्डात कसाला सांगतात म्हळ्यार ह्या मटिरियल एलिमेंट्स आसा पळय 5 एलिमेंट ग्रॉस एलिमेंट तांतूं दाखोवन आमकां हें शरीर मेळ्ळां. हे ग्रॉस मटिरियल एलिमेंट्स आर फ्रॉम दीस मटिरियल वर्ल्ड इटसेल्फ. ह्या मटिरियल वर्ल्डा दाखोवनूच हे मटिरियल एलिमेंट्स उद्भव जाला आणि त्या मटिरियल एलिमेंट्स उद्भव जाल्ल्यान तांतूं दाखोवन आमकां हें शरीर मेळचें उत्पन्न जाता. दॅट्स वाय ह्या शरिराक आमी सांगता ती दीस इज फ्रॉम द मटिरियल वर्ल्ड. तशी भगवद्गीतान तूं 3.42 तूं एक श्लोक सांगला परण्याहुर इंद्रेभ्यो नाही इंद्रियाणी परण्याहुर इंद्रेभ्य परम मनः मनसास्तु परबुद्धीर यो बुद्धेर परतस्तु सह. ताची मिनिंग कसं म्हणाली आमगेल बॉडी हे 5 एलिमेंटा दाखोवन उत्पन्न जाल्ला. 5 एलिमेंट कसं म्हणाली भूमी उज्ज वार आणि आकाश 5 ग्रॉस एलिमेंट्स. हातूंत दाखोवन आमगे शरीर उत्पन्न जाता. आणि ताचे नंतर 3 सटल एलिमेंट्स मन बुद्धी आणि अहंकार फॉल्स इगो.
त्या श्लोकान कसं सांगितलंय, इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियभ्यो परम मनः मनसा तू परा बुद्धीर यो बुद्धे परतस्तु सह. कारण तू कसं सांगला म्हणारी, आमगेल शरीरापाशी बळ, आमगेल बॉडी एक डेड बेटर, सेन्सेस आमगेल इंद्रियस पळा, that is more higher than this body. आमगे senses working senses, 5 working senses as पड़ा, they are more higher than this gross body. आणि इंद्रिय पशी पड़ा मन higher, इंद्रिय पशी मन higher आणि मना पशी बुद्धी higher आणि बुद्धीपशी आत्मा हायर म्हणाली ऑन अ हायर स्केल. या श्लोकात आपण आमकां कळतं कसं म्हणाली, बिकॉज ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स अँड बिकॉज 5 ग्रॉस एलिमेंट्स अँड दिस 3 शटल एलिमेंट्स, अवर बॉडी इज मेड फ्रॉम दिस. त्याची निमित्त ह्या बॉडीक आम्ही मटिरियल बॉडी सांगताची. कारण कसं म्हणाली, या मटिरियल एलिमेंट्स दाखवून, या भौतिक जगता दाखवून, या मटिरियल वर्ल्ड दाखवून, या मटिरियल एलिमेंट्स आयला आणि त्या मटिरियल एलिमेंट्स दाखवून आमकां या मटिरियल बॉडी मेळचे. सो दिस इज द टुडेज वॉट एवर स्मॉल लेक्चर आय कुड से. कसं नाही चूक जाल्यार कोणालाय कसं नाही, आणि तू ॲड कर का जाल्यार ओपिनियन कसं नाही असला रे त्यांनी ॲड करी येतं. इतलं सांगून हांव आयची मुगेलें हें प्रयास मुगेला कैत करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा दीनदयाल प्रभुजी. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही आईच्या टॉपिक इतलं स्पष्ट करून आमकां डिफरन्सेस अँड कंपॅरिझन सांगल्या. आय एम शुअर सगळ्यांकाय एटलिस्ट तुम्ही सांगील प्रकार ताज्या मदें तू अंतर कसलें, ताजे मदें तू कसलें समान्यता आनी कल्ल ताजे क्वॉलिटीज कशे ते डिफरन्सीस आमी पळोवन घेवंका कळून आयल्या म्हणून हांव अपेक्षा करता. बट लेट्स आस्क क्वेश्चन्स. कोणाकय कसले प्रश्न असल्यार वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन्स. कसलय हांग तू विशयां तू 5 प्रभुजीन सांगला. आत्मान तू सत चित आनंद आणि हॅज अ फॉर्म, हॅज इंडिव्हिज्युअलिटी आणि बिलॉंग्स टू द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड म्हणून प्रभुजीन सांगले. आणि पदार्थ मटेरियल जड वस्तू आणि तू असत अचित निरानंद आणि हॅज टू बी गिवन फॉर्म ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द virtue of having borrowing elements from the material world. He has no individuality and he belongs to the material world. So that तिथलं म्हाका अंतर कळ्ळें. बट आय थिंक कोणाकय आनी कसले प्रश्न असल्यार प्लीज निमगे येद. ओके, अशी दिसता कोणाकय कसले प्रश्न म्हणून. आय होप एवरीबडी हॅज अंडरस्टूड आयच्या टॉपिका बद्दल प्रभुजीन कशी एक्सप्लेन केला ताजे प्रकार एक्झाम्पल दिवन. कोणाचा प्रश्न ना, देर कॅन बी 2 reasons. आय एग्री. लेट्स नॉट गो देयर. कळला ना, कोणाक कसं